पोरूचे जात्रेक अशें कितें जाल्लें जे अंदू जालना जाका लागून हें घडलें? पोरूचे जात्रेक कितें जालें की आमचें एडमिनिस्ट्रेशन थंयसर आसलेलें वेवस्थीतपणे हांव तेजेर हें करतालो आनी तेच्या पयलीं सुद्दां हेंच जातालें 9 वर्सां पयलीं पर्यंत हेंच जातालें चलतालें. ह्या वर्सा हांव इंटरफियर जावपाक तेंच्यांनी दिवंक ना म्हाका. हांव इनवॉल्व जावंक ना थंयसर. आमी कोणूच इनवॉल्व जावंक ना. तूं बरो एक्सपिरियन्स आसा करून घे जात्रा, देवाच्या दयेन जाल्या पुरो अशें मागताले आमी. जेका एक्सपिरियन्स कांयच खबर ना तेणी हें केलें. तेणी समजून घेवपाक जाय आसलें की बाबा जात्रा आपणाक पयलीं हेच्या पयलीं करून पावोंक ना आसात जाल्यार आफोन हाडून कितें 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 करचें पडटा. हांवें जेन्ना नवी एडमिनिस्ट्रेशन जेन्ना हातीन घेतलेलें जेन्ना म्हाज्या पयलींच्या अध्यक्षाक कितलेशेच फावटी विचारलें बाबा पळय हें कितें केलां हें कितें केलां हें कितें केलां. कितलेशेच फावटी आफोन हाडलो आमी मिटिंगेक घेवन आमी बसोन सगळें सॉर्ट आवट करताले. ह्या मनशांनी आजून ताका एक दीस सुद्दां आफोवंक ना आमकां. हांव जवळ जवळ आतां 2 वर्सां म्हाज्या टर्माचेर नॉर्मली हांवें बॅरिकेटींग घालपाक सुरू केल्लेलें. 2 वर्सां केल्लेलीं हांवें बॅरिकेटींग घालपाचें. गेल्या वर्सा हेंच्यांनी म्हाका बॅरिकेटींग घालपाक विरोध केलो आनी तो विरोध करपी मनीस होच आत्ताचो अध्यक्ष आसा. मागीर गेल्या वर्सा कितें कशें जाल्लें अशें कितें? गेल्या वर्सा हे कंट्रोलिंग आमचे कडेन सिस्टम आसलेली बॅरिकेटींग नासतना सुद्दां हांवें बाबा कशे तरेन कंट्रोलिंग करपाचो तो टायम पिरियड कसो हें तें सगळें डायरेक्शन्स दिल्लेलें. तेका लागून कितें आसा नॉर्मली तो इन्सिडंट तुमी एक गजाल सांगता की पोरूय बॅरिकेडींग नाशिल्लें. आनी एक तुमकां सांगता जेन्ना 24 तारखेक जी मिटींग जाली आमची गेल्या वर्सा जात्रेच्या पयलीं 1 म्हयनो ह्या लोकांनी म्हाका बॅरिकेटींग्स घालपाक विरोध केलो. म्हाका खबर आसली लोड जड वाडटा, लोडाची कॅपेसिटी खूब आसता लोकांची आनी तेका लागून हांवें सेकंड प्लॅन केलो की सगळ्यांक विनंती केली की जात्रे दिसा बायलां भुरग्यांक घेवन कृपया येवपाचें टाळपाची अशी विनंती सगळ्यांक केली. जात्रे दिसा जेंकां कोणाक ओटी भरपाची आसा जेंकां बायले भुरग्यांक घेवन फॅमिलीक घेवन दर्शन घेवपाचें आसा तेंच्यांनी वीथ फॅमिली जात्रे दिसा मातशें एवॉयड करा. जात्रेच्या पयले दीस पयलीं 8 दीस 15 दीस केन्नाय येवन चला किंवा जात्रा जाल्या नंतर 5 दीस जाल्या नंतर एवॉयड करा. तुमकां हांव मजें सांगता तेजो परिणाम कितलो जालो खबर आसा. प्रत्येक वर्सा हांव जवळ जवळ 4:30 देवूळ उगडटा जात्रे दिसाचें. गेल्या 7-8 वर्साचो अनुभव म्हाजो. त्या वेळार झुंबड आसता देवळान म्हणजे रातच्या 12 येवन लोक बसलेले आसता दर्शना खातीर देव ओपन केल्या उपरांत. गेल्या वर्सा म्हाका प्रॉब्लेम असो जालो ती गर्दी जी आहा पळय ती अर्दी जाल्लेली आसलेली सामकी कमी आसलेली आनी ती गर्दी जी आसा कित्याक ऑलरेडी पयले येवन म्हयनोभर येवन गेल्लेले ते जे म्हाजी विनंती आसलेली तेचो परिणाम आतां सुद्दां एक्चुली जाल्लो. आतां सुद्दां जात्रेक जाल्लो पळय तो लोक खूब कमी आसलेलो कारण लोक जात्रेच्या पयलीं म्हयनोभर येवन गेलो. सो हें डिक्लेरेशन हांवें बी प्लॅन गेल्या वर्साच्यान सुरू केलो की डिक्लेरेशन केलें लोकांचे म्हाका फोन येयले आरे तूं जात्रा करताय आनी तूं बायलांकूच येवंक नाका म्हणून सांगताय अशे तरेचे आरोपूय म्हाजेर येयले. पूण हे कित्याक लागून करतालो हें म्हाका खबर आसलेलें. म्हाका हेंच्यांनी हांगासर बंधन घातलेलें जनरल बॉडीच्यान तूं बॅरिकेटींग करूं नाका तूं कांय करूं नाकाय सगळें कितें तें आमचें म्हाजन करतले म्हाजन पळयतले पोलिसांक देवळान भितर घेवं नाकाय अशा तरेची इन्स्ट्रक्शन अशा तरेचे ठराव कामां कशी करतलो. म्हणून ह्या टायमाचेर त्या टायमाचेर गेल्या वर्साच्यान हांवें डिक्लेरेशन केलेलें की जात्रेच्या पयलीं म्हयनोभर बायलां आनी फॅमिली जी आसात ती येयात आनी दर्शन घेयात.